येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. फाल्यां कळटलो विधानसभा वेंचणुकेचो निकाल. फाटल्या खेपे दुदान तोंड भाजिल्ले काँग्रेस हे खेपे सादूर. उमेदवारांकय एकठांय करून दवरल्यात मडगांवच्या हॉटेलांत. कम्युनिदारीच्या जमनीत चल्ल्यात अतिक्रमणां. कोण विकतात प्लॉट, कोण भायल्या भायर लाडटात फ्लॅट. पंचायतीन केल्या मिक्सिंग फिक्सिंग, सांकवाळ कम्युनिदारीचो आरोप. आदीच दुकर तातूंत 13वो म्हयनो. खोतीगांवच्या ऊस शेतकारांची गत. उशेलाक लागलो उजो, लासून गेलो ऊस. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सगळ्या गोंयकारांच्यो नदरो आनी लोकांच्यो नदरो फाल्यांच्या दिसाचेर थिरावल्यात. उत्तर प्रदेश आनी पंजाबा सयत आनीक 4 राज्याचे निकाल फाल्यां कळटले. गोंयांत एक्झिट पोला प्रमाण अपेक्षे प्रमाण विस्कळीत जनादेश मतींत घेवन राजकी पक्ष वेगान हालचाल करपाक लागल्यात. पक्षांतराचो इतिहास आशिल्ले काँग्रेसीन मडगांवच्या हॉटेलांत आपले उमेदवार व्हरून दवरल्यात. कावंटिंगाक गोंय सज्ज जालां. आल्तीनच्या शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयांतले कावंटिंग सेंटराचेर मतां मेजपी कर्मचारी पावल्यात. 19 मतदारसंघातलीं ईव्हीएम मशिनां आनी पोस्टल बॅलटीय थंय पावल्यात. सुपरवायझर, कावंटिंग असिस्टंट आनी मायक्रो ऑब्झर्वर हे वेंचणूक अधिकारी, निरीक्षक आनी हेर कर्मचारी कावंटिंगाचे तयारेक लागल्यात. खंयच्याच पक्षाक भोवमत मेळचें ना, उण्या मतदानान हें दाखोवन दिलां. गोंयांत 2017 आनी 2012चे वेंचणुकेचे तुळेन 79.61% कमी मतदान जालां. 2012 जेन्ना भाजपाक पयलेच खेपे भोवमत मेळ्ळें तेन्ना तांची मतदानाची टक्केवारी 82.71% आसली आनी 2017 मतदानाची टक्केवारी 82.42% आसली. हे वेंचणुकेंत मतदान 79.61% कमी जाल्ल्यान राजकारणाचो फुडार कितें आसतलो हाचो अदमास येता. फाल्यां चित्र स्पश्ट जातलें. भाजप आनी काँग्रेसी मदीं थेट लढाय जातली, एक्झिट पोल सांगता. दोनूय पक्षां मदीं समान आंकडो जावं येता, मात खरो आंकडो फाल्यां कळटलो. दोनूय पक्ष फाल्यांचो सूर्य उदेवपाची वाट पळयनासतना सरकार घडोवपाचे तयारेक लागल्यात. समविचारी पक्षाक एकठांय हाडून सरकार स्थापन करपा खातीर भाजप उच्चस्तरीय बसको घेवपाक लागला. फाल्यां कावंटिंग सुरू जातली आनी म्हाका दिसता आमी भारतीय जनता पार्टीक क्लियर मेजॉरिटी मेळटली अशा तरेचें चित्र एकंदर म्हाका दिसता. म्हणजे तुमची कितके सीट येवपाची तुमकां हे क्लियर मेजॉरिटी म्हटलें हांवें. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी विल बी द सिंगल लार्जस्ट पार्टी. हातूंत मातूय दुबाव तुमचे आज सीएम बी आसलो आयज म्हणजे कितें कसली मिटींग आसली काय? मिटींग ना, आमी निवडणुकीक आमचे जे भायले कार्यकर्ते कोण आयिल्ले तांकां एक आमी गेट टुगेदर अशें दवरिल्लें आसा. त्यामुळे हांव सांगा आयिल्ले आमी. व बाकीचे फडणवीस बी कोण घेतले काय येवपाचे आहा आयज? आतां पावतले ते. सिटी रवी आयला, फडणवीस आतां येतलो. काँग्रेसीन तांच्या उमेदवाराक सुरक्षीत दवरपाचो यत्न चलयला. फाटले खेपेच्या अणभवान तांचें तोंड भाजलां. हे खेपे ताकय फूक मारून पियेतले हातूंत दुबाव ना. काँग्रेसीचे उमेदवार भाजपाचे गरयेक फारावचे ना हाची जतनाय घेवपाक लागल्यात. काँग्रेसूय तांच्या इश्ट पक्षांच्या संपर्कांत आसात. काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान म्हायती दिल्या. आमी सगळ्यांनी सांगलें की आमी एकठांय रावन हें करुया, एक टीम करुया आनी एक फॅमिली कशी रावया म्हणून. सो आमी एक प्रोविजन केली सगळ्यांक रावपाक. कोचिंग जावन ह्या फावटी कोण वचपाचो ना. आमकां सारकें कॉन्फिडन्स आसा सगळे एक बरोबर वतले. गोंयकारांनी सारकें वोटींग केल्लें आसा बीजेपी भायर मारपा आनी काँग्रेसी सुट्टी हाडपाक. आनी आमकां सारको कॉन्फिडन्स आसा. 21 नंबर आमचे एकदम बेस्ट सिट्युएशन आसा. सगळ्यांनी बीजेपी कितली फुटींग पार्टी आनी जी पार्टी तांकां सपोर्ट करता तांकां अशें ते डिस्ट्रॉय करतात ते सगळ्यांनी पळयल्लें आसा आनी ते कोणूच तेजे बरोबर वचपाक करपाक. लास्ट टायम तेणी ओवर पावर केल्ले सगळ्यांक. जे पयलींचो प्रेसिडेंट्स आशिल्लो ते काडले सिंगल लार्जस्ट पार्टीन. सो आमी सगळी तयारीन दवरलेली आसा. आमी सगळे पार्टींक सांगलां की एक बरोबर रावन सरकार करुया, एक बरोबर रावन सत्ता करुया. आमकां सिंगल लार्जस्ट पार्टी करून आमकां सिंपल मेजॉरिटी मेळटली. पूण सिंपल मेजॉरिटी जावन सुद्दां आमी फूल फ्लॅज गव्हर्मेंट करतले. पूण आमकां ह्या सरकारांक सगळे जाय. म्हणजे आमकां जे कोण बीजेपीचे अगेन्स्ट कोणी फायट केल्ले आसा ते आमकां सगळे जाय. लास्ट टायम बीजेपीचे वचोन तेणी वचोन लोकांचे विरुद्ध वचोन सपोर्ट केल्लो, लोकांचो ओपोजिशन आसून सुद्दां सपोर्ट केल्लो. तेजे नंतर बीजेपीन गोवा फॉरवर्ड MGP कशी ट्रीट केली, कशी तांकां डिस्ट्रॉय केली, तांकां सत्तेंतल्यान भायर मारले, तेजे नंतर जी पार्टी काबार केली. सो हें जर सगळें पळयलें जाल्यार कोण तेजे बरोबर वचपाक तांचो ट्रस्ट फॅक्टर काबार जाला. जाल्यार काँग्रेसीच्या उमेदवारांचो आनीक एक पंगड मडगांवां एकठांय जाला. खास करून दक्षिणेंतले उमेदवार.
गोवा 365 तांचे मदल्या कांय जाणां कडेन संवाद साधलो. ना रे म्हाका कोण फ्रेंड आयला मॅडम मातशें वयता मॅडम पार्टी इन्विटेशन कट करा बेस्ट आयला तुम्ही कशा फाल्यां येणारे ओपन तुम्ही खंय गेल्ले न्ही बांबोळी थंयच्यान हांगा घेवया म्हणटा सगळो वार घेवपा त्या सायडीन वाजो बरो नासता सगळो वार बरो आसा ना मिटींग आहा आमची काँग्रेसाची कोण म्हणटा बड्डे घायला तुम्ही म्हणटा मिटींग घायला हांव मिटींग करून आय एम गोईंग होम आफ्टर घरा वचपाचो तुम्ही हांगा कसली मिटींग कितें लिडरशीप ना स्ट्रॅटेजी फॉर टुमोरोज कावंटींग नथींग मच तुमकां गॅरंटी आनी तुमी जिखता म्हणून सगळे फालपोया मरे फालपोवपाचें गॅरंटी आतां येता सी द कावंटींग वी वील बी देयर फॉर द कावंटींग सीएम बी ठरयला कोण दॅट वील सी टुमोरो नो वॉट वी आर गेलिंग तूं कोणा सपोर्ट करता सावी एज अ पर्सनल इट इज नॉट इट डिपेंड्स ऑन द हाय कमांड नो वॉट एवर द लिडरशीप इज वी विल गो वॉट लीडर्स वॉन्ट इट इज नॉट अबाउट सपोर्टिंग सर्टन वी आर ऑल टुगेदर एज अ फॅमिली मडगांवच्या शहरान आनी खंय भोंवता तेन्ना विचारपाचें आसता. हॉटेलांनी भोंवता कोण म्हणटा सगळ्याक आयला म्हणून सगळ्या आसा हिंगा कोण म्हणटा टी पार्टी ती पार्टी आमची मिटींग आमी खाताले बाकीचे कोण म्हणटा तुमकां टी पार्टी ना एक्चुली हांव हांकां मेळोंकूच ना म्हणून हांव मुद्दम मेळपाक आयला आतां म्हाका कोणाचें ते मडगांव तुमी काल अटेंड जाल्ला कितें ना 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 हांव ना तुमी सायडीन जॉइन जावपाचें मागीर ना रे हांव काल ना रे काल कितें झगडी बी जाली ना रे हांव नाच न्हू काल. आज कितें आशिल्लें हांगा ह्या हॉटेलान आयले तुमी काल बांबोली आशिल्लें आज पाटकरागे बर्थडे हांव बर्थडेया लागोयला आज कितें मिटींग कितें आहा कोण कॅन्डिडेट जाले उलयतले न्हू आमी पळय लिडरशीप बी कितें हें केलें काय ना रे लिडरशीप आमी कांय येना प्लीज आमी येयले लोकांक आमगे कॅन्डिडेटा मेळपाक स्ट्रॅटेजी सगळे मिटींग दवरल्या सगळ्या कॅन्डिडेटाची सो त्या खातीर हांगा आपयल्या आनी कांय ना सगळे उमेदवार आसतले हांगा आसतले सगळे लिडरशीपी लागून ना जस्ट फाल्यां कितें तयारी करपाक कावंटींग आनी हे सगळे इश्यूज आसा न्ही त्या खातीर लिडरशीप ठरली तुमगेली आमदार निवडून करतात पयलीं कशें जाता पयलीं जायना मातशें रावपा पडटा आं कितें ओके या लॉबिंग बी वाडा तुमकां आं लॉबिंग बी जावना अजून लॉबिंग आतां खंय तेजे सगळे ते लॉबिंग करपी सगळे बीजेपीन आसा न्ही ते पोन्नी काँग्रेस थंय आसा न्ही आमची नेवी काँग्रेस थंय नासता It is all candidates are coming here or only some? मोस्टली वील कम ऑल कॅन्डिडेट्स वील कम मोस्टली वील कम. मोगोपा हे वेंचणुकेत परतून एक फावट किंगमेकर जावं येता अशें दिसता. कित्याक तर एक्झिट पोल 4 ते 5 सुवातांतल्यान कोणूय वेंचून येवपाक शकतात अशें सांगतात. काँग्रेस आनी भाजप ह्या दोनूय पक्षांचे दोळे सुदीन ढवळीकाराचेर आसात. सुदिनाचो सीट फिक्स आसा पूण बाकीचे दोनूय कडले सोयरे. गोवा 365 खातीर पणजे आनी मडगांवच्यान श्याम च्यारी, विलियम रॉड्रिक्स आनी संदीप तुयेकार. सांकवाळचे कम्युनिदादीन जमनीचेर बेकायदेशीरपणान प्लॉट करून भायल्या भायर विकपाच्यो घडणुको घडल्यात. ताका थळावे पंचायतीचो साथ आसा. थळावे कम्युनिदादीन आरोप केला. सरकारान बेगोबेग लक्ष घालून ही बांदकामां मोडून उडोवची, गैरव्यवहार केल्ल्याचे कारवाय करची तांणी मागला. सांकवाळ कोमुनिदादीचे सर्वे नंबर 154/1 कोमुनिदादीचे 22,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा. थंय सद्याक वेगान बांदकाम चल्ल्यात. प्लॉट करून गोंया भायल्यांक विकपाचेय प्रकार चल्ल्यात. हे फाटभुंयेर कोमुनिदादीन संबंदीत सगळ्या यंत्रणांक कागाळी नोंदयल्या पूण कोणीच दखल घेवंक ना म्हण बुधवाराक कोमुनिदादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी थंय वचून नव्या बांदकामाचे इन्स्पेक्शन केले. गरज जाल्यार कोर्टात वचपाची तेंच्यांनी तयारी दवरल्या. सध्या एन्क्रोचमेंट जर तुमकां फाटल्यान दिसता सगळ्यांक ते एन्क्रोचमेंट अशें रॅम्पंटली चल्लां की कोणाचो ताळतंत्र कोणाच्या हातीन ना. आमी 2 दिसां पयलीं संडे विचारपाक सांगपाक गेले तांकां की तुमी कन्स्ट्रक्शन करूं नाका फुडें, आमी एक्शन घेतले आनी आमी एक्शन घेवपाक चालू केलां. कंप्लेन बी जाल्यार ती एक बायल भायर सरल्यान ती सांगता आमी ही सुवात इतली वर्सां पळयता कोण येवंक नासलो आनी आमी आतां पोटाक लागून इल्ले प्लॉट करून विकता. आतां कोमुनिदादीचे आमचे शेअर होल्डर न्हिदल्या काय आमी कमिटी न्हिदल्या हेंच म्हाका सद्या कळना.
आनी हें अशें जावपाक कारण हांव सांगता तुमकां, हें अशें जावपाक कारण टोटली गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबल. कारण गव्हर्मेंट कसलोच सपोर्ट करिना. हे लोक आतां बांदता इतले ते तांकां इतले आतां हे जाल्या धीट जाल्यात ते आपूण बांदता रावपाक, पूण बांदून रूम रेंटाक दिवप, इन्वेस्टमेंट चालू जाला, रूम बांदून विकप, प्लॉट करून विकप. हे पळय आतांच सद्या प्लॉट करून विकपाक चालू आसा पळय, हे प्लॉट करता. आमी लेटली आतां लेटस्ट चीफ सेक्रेटरी, कलेक्टर साऊथ, डेप्युटी कलेक्टर, मामलतदार, मोर्मुगांव प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी, टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग ऑथॉरिटी, द मेडिकल ऑफिसर, गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी सरपंच, सेक्रेटरी, विलेज पंचायत सांगवाळ हांकां लेटर दिल्लें आसा. पण म्हाका अशें दिसता खंय ना खंय आमची जी विलेज पंचायत आसा ती तेचेर दखल दिना. ऑन द कॉन्ट्ररी हांव फुडें वचून म्हणूंक सोदतां, म्हाका जे प्रमाणे फीडबॅक मेळटा की पंचायत तांकां फूल सपोर्ट करता की हय तूं कर, आमी तुमचेर दोळे झाक करता. हेच्या पयलीं भरपूर फाटी हांगा कमिटी येयली कमिटी कशी येयली, पूण ती सगळे मडगांवचे येयले, सगळे मडगांवसून. म्हणल्यार की ते कमिटी मडगांवचे आसले कारणान हांगा हेंचे कोणाचें एक्शन कांय घेनासले आनी तेंचे कितें चालू आसलें नाटकां. पूण गेल्या टर्नवर सुद्दां आमी रावल्ले इलेक्शनान, मातशें खंय तरी 1-2 मतांनी कितें पडले म्हणून उरलें आमचें फुडली कामां जावपाची. हे इलिगल जे आहा जे आमी एक्शन घेताले, पूण आमी एक्शन घेता म्हणून त्या कारणान हेंच्यांनी आमचेर केसी घालपाक स्टार्ट केल्यो. जे कोण गोंयकार आहा तेंचेर केसी घालपाक लागल्यो. आनी थंय सांकवाळे लोक आहा खूब, एका घरान 4-4, 5-5 जाण, 6-6 जाण लोक आहा, शेअर होल्डर आसा. तांकां एक जावं एक घरान ते झगडी मारतात, प्लॉट ना हांकां, घर बांदपाक प्लॉट ना हांकां. तांकां जर प्लॉट मेळटलो म्हणून आमी इच्छा करता, दितले म्हणून विचार करता तांकां प्लॉट दितले म्हणून. आनी ते लोक चावलेले आहात त्या हांगा येवन पळय जाल्यार आतां सगळे आवाज सगळे कडेन हेच्यानी आतां ह्या मायग्रंटांक 200-100 मिटर प्लॉट मार्क करून दवरल्या दिसता पळय, नीस बीन आहा सगळ्या हांगा पळय. त्या कारणान सगळे आतां गांवचे जशे शेअर होल्डर लोक चावलेले आहा सारके, फुल्ली चावलेले आहा. आनी ते म्हजेर प्रेशर घालता, एज आय एम एटर्नी, ते म्हजेर प्रेशर घालता. म्हाका जाल्यार पयलीं पण नाकाच आशिल्लें की हेंचें इलिगल खंय केल्लें कोणें. आनी आमच्या हातीन सत्ता नासली वा आमच्या पावर नाशिल्लो, त्या कारणान आमी हेंचेर कंप्लेंट भरपूर सेवरल कंप्लेंट घातलेली आहा. पूण ते कंप्लेंटीक कांयच आयज पर्यंत एक्शन जावना, कितेंच जावना हेंचें एक्शन. म्हणून ह्या टर्नवरचेर आमकां शेअर होल्डरान निवडून हाडल्या. ते ह्या कारणां खातीर निवडून हाडल्या की आमी कितें तरी बरें करपा खातीर आनी इलिगेलिटी आहा ती सगळी बंद करपा खातीर ते आमी एक्शन घेतलें. आनी आमी कोणाकूच बक्षिशें ना हें सार शुअर. पूण असो की आमचे शेअर होल्डर खातीर जमीन जी आहा ती कम्युनिटी जमीन आहा, सांकवाळ कम्युनिटीची जमीन आसा, ती शेअर होल्डराची जमीन आसा. थंय सांकवाळच्या लोकांची जे नीस सांकवाळकार आहा तेंची जमीन आहा, ही जमीन आमकां आमचो हक्क आमी राखपाचें आमचें काम आहा. कोमुनिदादीचो शेअर होल्डर रमाकांत बोरकारान आदले कमिटीचेर फार पेटयले. भायल्यांक सांबाळून घेतले पूण थळाव्यांक त्रास केले असो ताजो आरोप. आयकात. कित्याक हेजे पयलू जे येताले जे कमिटी आसताले तेणी आजून पर्यंत म्हाका दिसता फक्त गोंयकार कोण आहा तेंचेर केशी घातल्यो. हे भायर जे येवन प्लॉट करता, भायले लोक येवन जे प्लॉट करून विकता तेंचे आजून पर्यंत कांय एक एक्शन जावना. कित्याक जावना ती आमकां खबर ना, तेंचो कितें इश्यू आशिल्लो तो. जर खरोखरच एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमुदाद हांकां जर इंट्रस्ट आसत, कलेक्टरा जर इंट्रस्ट आसत जाल्यार हेजें एक्शन जावपा जाय आनी इमिजिएटली मोडून काडपा जाय. गोवा 365 खातीर सांकवाळच्यान हिरू महाले. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आदींच दुकळ, तातूंत 13वो म्हयनो म्हणटात तशी खोतीगांवच्या ऊस शेतकारांची गत जाल्या. एक तर गोंयच्या शेतकारांक स्वताचो साखर कारखानो ना, तातूंत आसा त्या शेतांची नासाधूस जाली जाल्यार बुधवारा काणकोण खोतीगांव वाठारांत अचकीत ऊसाच्या शेताक उजो लागलो. सुमार 3000 चौरस मीटर ऊसांचे मळ लासून गोबोर जाले. पळयात.
गोंयांतल्या राजकी घडणुकांक वेगळेंच मोडण आयलां. फाल्यां निकाल, पूण आयजच कांय अनपेक्षीत जाल्यार कांय अपेक्षीत घडामोडी आकार घेवपाक लागल्यात. गोंयांतले राजकी परिस्थिती घेवन कावन्सील फॉर सोशल जस्टिसान चिंता उक्तायल्या. निकाल जाहीर जावपाचे आदले दिसा कावन्सील फॉर सोशल जस्टिसान भविश्यांतल्या सरकारा कडल्यान कांय अपेक्षा उक्तायल्यात. ते म्हणटात पक्षांतर विरोधी कायदे वेचून आयिल्ल्या उमेदवारांक नियंत्रणात दवरपा खातीर आनी तांच्या कर्तुबाक जबाबदार धरपा इतले दुबळे आसात. नागरी समाजान अशेंय म्हटलां की राज्य घटनेच्या 73व्या आनी 75व्या दुरुस्ते प्रमाण नव्या सरकारान मुखेलपणान थळाव्या स्वराज संस्थांक अधिकार मेळोवन दिवचे अशेंय ताचे अपेक्षा. पळयात कावन्सील फॉर सोशल जस्टिसाच्या वांगड्याचे म्हणणे. When you look back at what had happened in 2017 state assembly elections, where the mandate of the people was totally disregarded and there was defection, and then we had a lot of people's sentiments were not taken into account, and even leading up to the 2022 assembly elections, we saw a lot of people jumping from parties and going from here and there, which made Goan politics and Goan leadership laughing stock to the people across India. If you look at the news reports that came about Goan political scenario, we are all concerned about this, and looking at the exit polls that have come forward, and we're looking at a hung assembly, so we fear that similar horse trading and jumping defection in parties could take place. So we want to give a message that the people's mandate this time should be kept. There should be no horse trading, there should be no defection, and if at all somebody wants to change sides, I think he should resign and then recontest the elections. That way I think we can uphold some semblance of democracy and uphold the constitutional right that लोकांनी मतांतल्यान दाखोवन दिल्ले आसात. तेचो परत एकदां रिस्पेक्ट करचो अशें आमची एक मागणी आसात. कित्याक तर आतां आमी पळयतात की हंग एसेंब्ली जातले अशे वेगवेगळे रिपोर्ट्स आयिल्ले आसात, पण जे कोणाक मॅन्डेट मेळ्ळो आसा ती पार्टी खंयची आसना, ताका क्लियर लोकांनी मॅन्डेट दिल्लो आसतलो, तेजे रिस्पेक्ट करचो, जेणे करून जे गोंयकारांचें आमचें हांशें जाता जगभर किंवा देशभरांतले तेचे जगभर जातात ते थांबचें. कारण गोंयकार हो जो आसा, गोंयचो लोक आसा एज्युकेटेड आसात आनी गोंयाक एक जगभर मान्यता आसात, ती ह्या जे ब्युरोक्रेट्स आसा किंवा जे कोण पार्टीज आसात तांच्यांनी रिस्पेक्ट करचो. अख्ख्या संवसारान टॅक्नॉलॉजिकली एडवान्स कंट्री म्हणटा ती जापान जावन आसा. ह्या जापानानूय सुद्दां EVMचो वापर करून पळयलो आनी एकदांच वापर करून तांकां कळून चुकलें की EVM मशिनान मॅनिप्युलेशन 100% जाता. ते जर एकदांच यूज करून EVM जर स्क्रॅप करूंक शकता किंवा डस्टबिनान उडोवंक शकता, जाल्यार क्वेश्चन अरायज जाता तो हो की EVM इंडियन कित्याक. खंय ना खंय अशें स्टेटमेंट करूंक सोदता हांव, the use of EVM in India is a kind of conspiracy to keep the rule in one hand. They don't want any other regional parties to come up politically. हे हांव स्ट्रॉंग आनी कॉन्फिडेंशियली म्हणूंक सोदता. आयज हेचेर ऑपोजिशन जावंक शकता आनी इट इज एक्सपेक्टेड, 100% एक्सपेक्टेड. पूण आमचे कडेन हे EVM मशीन टेम्पर जाता, मॅनिप्युलेशन जाता, हे बामसेफा कडेन हेचे 100% एविडन्सीस आसा आनी ते एविडन्सीस आमी सेंट्रल ऑफिसान दवरलेले आसा. चीफ इलेक्शन कमिशनर कितलोय जरी सांगलो, ती कितले जरी प्रॉमिस केले ऑपोजिशन आपले पॉलिटिकल पार्टीज, तुमी हे चॅलेंज स्विकारा आणि तेतून प्रूव करून दाखयात की तुमी हेतून मॅनिप्युलेशन जाता. इट इज 100% पॉसिबल. आय विल गिव यू सिंपल एक्झाम्पल. आता जवळजवळ सगळ्याच घरांनी TV सेट आसात. घरातलो स्मॉलेस्ट मेंबर जावं तो चलो किंवा चली आपल्या हातान रिमोट कंट्रोल घेता आनी आपणाक जाय तो चॅनल लायता. इज इट पॉसिबल? 100% येस. सेकंडली, इंडियन चांद्रयान मिशन घेतलेलें. फ्रॉम propelling center till the landing point, all the route was successful except last 2.5 kilometers. Sitting in the laboratory before the computers, everything can be managed. If this can happen, why not EVM? आयज गोंयान एप्रॉक्सिमेटली 1 म्हयन्याचो टायम जाल्लो आसा. इलेक्शन ज्या दिसा जाला आनी फाल्यां कावंटींग जाता, नियरली 1 month. हितून खंय ना खंय क्वेश्चन मार्क येता, इतको टायम कित्याक? गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव.
विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. भारतांत नव्या कोविड दुयेंतींचो आंकडो 4,575 जाला, जो कालचे परस 14.5% चड आसा. फाटल्या 24 वरांत 145 मरणांची नोंद जाल्या. गोंयांत 24 वरांत कोरोनाचे 19 नवे दुयेंती सांपडल्यात. कोणाक मरण आयिल्ल्याची बातमी ना. भारतांत फाटल्या 24 वरांत 4,575 नव्या दुयेंतींची नोंद जाल्या, जे कालच्या परस 14.5% चड आसा. कोरोनाक लागून 145 जाणांक मरण आयलां. भारतांत 98.69% दुयेंती बरे जाल्यात, जाल्यार दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 0.51% जाला. सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 0.62% नोंद जाला. फाटल्या 24 वरांत 4,575 नवे दुयेंती, 24 वरांत 145 मरणांची नोंद. भारतांत 98.69% दुयेंती दुयेंसमुक्त. गोंयांतय कोरोना दुयेंतींचो आंकडो कमी जाला. कांय दिसा सावन राज्यांत 20 सकयल कोरोना दुयेंती सांपडटात. कोरोनाची स्थिती आतां बरीच नियंत्रणांत आशिल्ल्यान मार्चाचे 27 तारखेच्यान सरकारान सगळीं इंटरनॅशनल पॅसेंजर फ्लायटां चालू करपाचें थारायलां. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आयज 70 पावसान हजेरी लायली. कांय थारावीक वाठारांनी जोगलायत पावस घालून घेवपाक शकता. ताका वाऱ्याचोय सांगात मेळटलो. थळाव्यांनी सादूरताय बाळगुची हवामान खात्यान मागला. 11 तारखे मेरेन आनीक 3 दीस पावस चालूच उरपाची शक्यताय आसा. गोंयचे चडावत आनी उणें तापमान 35 आनी 24 डिग्री सेल्सियसांच्या लागसार उरूं येता. नागरिकांक तशेंच नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली अशी शिटकावणी ना. गिमाच्या मोसमाचे सुरवेक तापमान सामान्य तापमाना परस चड आसले. चडावत तापमान सामान्य तापमाना परस 3 डिग्री सेल्सियसा परस चड म्हटल्यार 34.9 डिग्री सेल्सियस उरले. जाल्यार उणें तापमान सामान्य तापमाना परस 2 डिग्री सेल्सियसा वयर म्हटल्यार 24.8 डिग्री सेल्सियस आसले. फाल्यां फांतोडेर धुकें आनी हलकोसो दव पडूं येता. मजगतीं आयज 70 पावसान हजेरी लायली. 9, 10 आनी 11 मार्चाक पावसाची शक्यताय. चडावत 35 जाल्यार उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस. फाल्यां कांय प्रमाणात कुपां दिश्टी पडटली. फांतोडेर दव आनी धुक्याचो अणभव. नुस्तेमारी करप्या खातीर खाशेली शिटकावणी ना. गोंय हवामान खात्याच्या आदारीत गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय. दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.